पंचायतीन ज्यो गाडयो हाडल्या त्यो आमी गार्बेज क्लीन करपाक खूबशीं आमी लोक आमच्या वयर भरपूर लोक उलयता आनी वॉट्सॅपाचेर घालता की आमी गार्बेज क्लीन करना म्हणून. तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसतली, तुमकां अशी मॅसेज पावलेली आमची. आमी कशे भाशेन आमी गार्बेज कलेक्ट करता पळय ती. पूण हे पळय वॉट्सॅपाचेर पळय घालता आमची गार्बेज कलेक्शन जाता मॉर्निंग नायट 12 टू इवनिंग पासून 24 आवर्स आमची गार्बेज कलेक्शन आसता. पूण आमचे मनीस वचोन तिचो गार्बेज काडले उपरांत हे पळय वचोन फोटो पळय घालता वॉट्सॅपाचेर ते सारकें न्हू. हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदतां तेणीन आमच्या बरें येवचें आनी काम करून घेवचें. आमचो सदांच सपोर्ट आसोंक जाय. नाका जालें करूं नाका, आमचें नांव बिडार करूं नाका. जरी तर तुमी बरे मनीस हाडले जाल्यार तुमकां पंचायतीच्या भायर कित्याक उडयले लोकांक? कित्याक उडयले हांव हें सांगूंक सोदतां. तो सरपंच आमचो उलयलो ही सगळ्या आमची एकट्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी. पंचायत करतले म्हणून हांव भोवना बेजीक जे सेग्रिगेशन आसता पळय तें तरी आमी घरा कडेन करचें. कित्याक इजी जाला एज कालांगूट इज ग्रोईंग, गार्बेज ऑल्सो ग्रोईंग. आनी आमी सरपंच आनी सगळे आमचो आमदार सगळे मेळोन आमी एक डोर टू डोर कलेक्शन चालू केल्लें आहा आनी तें बरें इफेक्टिवली चलता. थोड्या जाग्यांचेर पावना ते एवरी वॉर्ड एक कन्सर्न मेंबराक सांगचें की बाबा आमगेर पावना आमी तेच्या दारान परत गार्बेज कलेक्ट करतले. हे आज 4 ट्रक मिनी ट्रक हाडलेले आहा. आमची स्ट्रेंथ आनी वाडलेली आसा आनी इफेक्टीव आमकां गार्बेज कलेक्ट करपाक आमी सक्षम जातले हे 4 ट्रकान. हेच्या फुडें आनी 3 ट्रक येवपाचे आहा व्हडले ट्रक. ते बांदपाक दिले आमी मे बी फुडल्या म्हयन्यान आफ्टर मे बी इलेक्शन ते सोमतेच आमी ते इनॉग्रेट करतले. आनी आमी धाकट्यो गाडयो प्रोक्युअर करपाचे आहा ज्यो बॅटरीचेर चलता पळय त्यो कित्याक एवरी जे रस्त्या वयली जी घरां आहा तेंचे डायरेक्ट गार्बेज घालून. सो सी गार्बेज should be, we are thinking, we have a mindset that you should be pampered when it comes to garbage. कित्याक लोकांक सोंपें जाल्लें आहा गार्बेज अशी उडयली पंचायतीन कलेक्ट करतली तशें जायना. Garbage collection is a continuous process. It's not just one night or 1 month process. अशें कंटिन्यूस काम करचें पडटलें कालांगूट क्लीन करपाक. कालांगूट सद्या डोर टू डोर कलेक्शनाच्या बदल्या शिवाय आमचे स्ट्रीट क्लिनिंगाक आमचे लेबर आसा एम्प्लॉय केल्ले. तशेंच रातचे एक स्विपींग मशीन भोंवता टू क्लीन द स्ट्रीट फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट. हे 3 लेवलाचेर आमची कामां चल्लीं आसा आनी कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड घेतलेली आसा टू ट्रीट द गार्बेज बाय इनॉग्रेटिंग सालिगांव प्लांट. I think Mr. Michael Lobo has taken a great initiative in his last tenure and तो आता full कालांगूट एक benchmark set करून full गोवा लेवलाचेर काम करता as a waste management minister. This procurement of 4 vehicles wouldn't have been possible without his support. He's been always acting as a visionary guidance to all of us. आणि तसेच आमचे चीफ गेस्ट दत्तप्रसाद दाभोलकर, सरपंच आणि सगळे वॉर्ड मेंबर सगळ्यांक देव बरें करूं.